नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। फुडल्या 2 म्हयन्यांत चिखलेच्या लॉन टेनिस कोर्टाचें करतले उक्तावण मंत्री माविन गुदिन्होचें आश्वासन। कुळे विकास सेवा सोसायटी कडल्या बांयची जाल्या अवतिकाय बांय दुरुस्त करपाची थळाव्यांची मागणी। वृद्धाश्रम आणि अनाथ आश्रमा खातीर दर म्हयन्याक आयोजीत करतलो भलायकी शिबीर आमदार वेन्सी वेगसाचें आश्वासन। आनी पर्यटकांक लुटपी कर्नाटकाच्या तरणाट्याक हणजूण पुलिशेन केली अटक। चोरिल्लो म्हालवजूय केलो जप्त। आता खबरो विस्तारान। फुडल्या 2 म्हयन्यांत चिखले वाठारांत लॉन टेनिस कोर्टाच्या उक्तावण वांगडाच बऱ्या दर्जाचे क्रिकेट मैदान उबारतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें। सोमारा चिखलेच्या एसएजी मैदानाचेर उबारिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्क्वॉश कोर्ट कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। ह्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्क्वॉश कोर्ट कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं जालें। Now it is a little dark. I don't know if it will be useful, but still maybe I'll show the minister because there is enough lighting there. The plot opposite that Komdat has already handed it over to us, wherein we are going to. I have planned to put a futsal ground, which as I had announced earlier, the futsal ground as well as a cricket ground. You can play both the games on that artificial turf. Nowadays that has become a big craze. They come evening and people want to play futsal. Though they also play during the daytime. In the same area, this area lacks a swimming pool. We have enough land there. So what the Honorable Minister has told me, I'll give you the futsal ground as well as the swimming pool. This is a very welcome thing. Next, I think 2 years down the line, it will become a reality. So this entire area in Chikalim is going to become an excellent sports arena, where it is going to be a center for excellence in sports. कुळे विकास सेवा सोसायटी लिमिटेडाच्या कुशीक आशिल्ल्या भौशीक बांयची देग मोडून गेल्ल्यान सुरक्षेच्या नदरेन गांवच्या लोकांक धोको निर्माण जाला। ह्या बांयत जायते गांवठी दुकर पडल्यात। खूब वर्सां जाल्ल्यान बांयचे शिमीट कमकुवत जाल्ल्यान बांयचे चिरे कोसळपाक लागल्यात। ही बांय रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान ती खूब धोक्याची जाल्या। ह्या बांये लागसार सोसायटी आशिल्ल्यान ह्या जाग्यार जायते लोक यो वच करतात। देखून बेगोबेग ही बांय सारकी करप गरजेचें अशें हांगाच्या गांवकारांची मतां आसात। कुळे शिवगांव पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकारान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग ही बांय दुरुस्त करची अशी मागणी गांवकारांनी केल्या। थळाव्या पंच साईश नायकाक हे संबंधी विचारले तेन्ना ताणें कुळे सरपंच गोविंद शिरगांवकाराक आपणे हे विशीं सांगलां अशेंय सांगलें। ही बांय भौशीक खात्यांत येता म्हणून संबंधीत खात्याचे अधिकारी येवन हे सुवातेर पळोवणी करून गेल्यात। कसलीच अप्रिय घडणूक घडचे पयलीं फुडल्या कांय दिसांनी आमी हे संबंधी योग्य निर्णय घेतले अशें पंच साईश नायकान सांगलें। विक्टर हॉस्पिटलाच्या सहकारान सोमारा बाणावलेच्या मतदारसंघात वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमा खातीर म्हयन्याळी भलायकी तपासणी सुरू केल्या। हो एक ल्हानसो उपक्रम जो समाजाच्या बरेपणाच्या दिकेन पावल उखलून आमदार वेन्सी वेगसान बाणावलेच्या मतदारसंघात सुरू केला। 7 ते 8 दोतोर तपासणी करपाक दर म्हयन्यात येतले आणि दर एकल्याची भलायकी तपासून म्हायती एकठांय करून एक भलायकी कार्ड तयार करतले अशें वेन्सीन सांगलें। हे कार्ड खंयच्याय हॉस्पिटलांत दाखयले उपरांत ताच्या भलायके विशीं म्हायती मेळटली आनी भलायकेची तपासणी करपाक कसलीच आडखळ येवची ना अशें वेन्सीचें म्हणणें।
today's initiative is something actually what is required as a government of today. Orphanages जे आहे, ओल्ड एज होम आहे, तेंकां जो क्वॉलिटी ऑफ मेडिकल ट्रिटमेंट जो आहा तो मेळना, आमकांय म्हूण तूं मेळना, हेल्थ सेंटरान बी गेल्यार ती क्वॉलिटी ना. सो इन अ वे आय थिंक टू स्टार्ट वीथ लेट्स लीड बाय एग्जाम्पल. आमगे सरकार ना जाल्यार देखून एक इनिशिएटीव घेता जाल्यार बरो मनीस खूब आसा. सो विक्टर हॉस्पिटल हॅज बीन कायंड टू पार्टनर अप विथ दिस थॉट प्रोसेस. आणि टुडे वी हॅव कम अप विथ दिस एग्रीमेंट विथ इट इज बेसिकली 3 ऑर्फनेजेस आणि 2 ओल्ड एज होम्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि वी हॅव एन एग्रीमेंट की एवरी म्हयन्याक एक भाशेचो दोतोर, आज हे डिवायन प्रोविडन्स ओल्ड एज होमान जनरल फिजिशियन आनी 2 नर्सो येवन जनरल हेल्थ चॅकअप करतले. ती मागीर ऑर्फनेजी वयतली. नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता ENT येतलो, मागीर फिजिओथेरपी येतलो, ऑर्थोपेडीक येतलो. सो एक 6-7 भाशेन दोतोर एवरी म्हयन्या येतले, तेंगे हेल्थ प्रोफायल घडोवन हाडटले आनी तो हेल्थ प्रोफायल सगळो एक सिस्टमा वयतलो आनी आमी तेजे मेडिकल कार्ड करतले. ते मेडिकल कार्डा एक QR कोड आसतलो आनी एक चीप आसतलें. ते चीप आनी QR कोड नी तूं गेल जाल्यार खुंयचे दोतोराक केन्नाय ते हेल्थ प्रोफायल सगळे मेळटले ते पेशंटाचो. हडफळे बागा हांगा एका व्हिलांत रावपी सुरत गुजरात हांगच्यो पर्यटकांचे मोबायल, घडयाळ मेळून 7.5 लाखांच्यो वस्तू चोरपी श्रीकांत D ह्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक हणजूण पोलिसांनी अटक करून चोरिल्लो म्हाल जप्त केलो. फाटल्या आयतारा सकाळी 6 वरांचेर ही चोरी जाल्ल्याची म्हायती मेळटा. काल दनपारचे आमकां पुलीस स्टेशनार एक थेफ्ट केस रिपोर्टेड जाल्ली. एक प्रियांक शाह रेजिडन्स ऑफ गुजरात हो तेजे फ्रेंडा वांगडा हॉलिडेजांक गोंयान आयिल्लो आनी आरपोरा एक विलान रावतालो, प्रायवेट विलान रावतालो थंय. सो काल सकाळचे 7 ते 7:15 दरम्यान ते विलान आसतना रेस्ट करता आसतना एक अननोन मनीस थंय एंट्री करून तेंचे बिलोंगिंग्स 4 मोबायल, 3 स्मार्ट वॉच आणि कॅश ऑल वर्थ रुपीज अराउंड 7.50 lakhs चोरून गेले. सो आमी थेफ्ट केस रजिस्टर केली आणि थ्रू CCTV कॅमेराज जे विलान इन्स्टॉल जाल्ले आसा आनी थ्रू टेक्निकल सर्वेलन्स आमी एक श्रीकांत मंजू एज 27 years रेजिडन्स ऑफ शिमोगा हेका उडपीन एप्रिहेंड केलो. आनी तेजे कडल्यान आमकां 6 मोबायल आणि 4 स्मार्ट वॉचीस रिकवर जाला. आमची ह्या केसीन जी स्टोलन प्रॉपर्टी आसा ती सगळी तेजे कडल्यान रिकवर जाली आसा आनी 2 मोबायल आणि 1 वॉच आमकां एक्स्ट्रा मेळ्ळा. सो ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमचें. आमची टीम कन्सिस्टींग ऑफ साहिल वारंग, प्रवीण पाटील, आदर्श नागेकर आणि दिपेश चोडणकर हांच्यांनी एफर्ट्स घेवन तेका उडपी साकून एप्रिहेंड केला. आयज तेका पुलीस स्टेशनार हाडून तेका फॉर्मली अरेस्ट करून तेका आमी प्रोड्यूस केला आनी 4 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड घेतला. सो तेका इंट्रोगेशन चालू आसा आमचें. सो आनीकय त्या बाकीच्या थेफ्ट केसीन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी जी घरां, विलास जावं हॉटेल्स कोणाचे सकाळचे टायमार तो टार्गेट करता, जे रूम्स तो ओपन दवरून कोण भितर न्हिदता जे ट्युरिस्ट ते विलास तो टार्गेट करता, ते गेस्ट हाऊस तो टार्गेट करता आनी चोरून येता. सो बाकीच्यो केसीस आमचे हांगा रिपोर्टेड आसा, जावं कलंगूट सायडीन जावं म्हापसा सायडीन सपोज ज्यो केसीस सिमिलर मोडस ऑपरेंडीचे केसीस रिपोर्टेड जाले आसा तातूंत आमी ताका इंट्रोगेट करून आनी खंयच्या केसीन तो इन्वॉल्व आसा जाल्यार पळयतले. मोपा विमानतळा वांगडाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तुवें हांगा इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो बुन्यादी फातर घाल्लो. मात अजूनय इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें काम पुराय जावंक ना. ह्या प्रकल्पा खातीर ज्या गांवकारांच्यो जमनी गेल्यात तांकां तांचो मोबदलोय मेळूंक ना. हो प्रकल्प पुराय जाल्लो जाल्यार कितल्याशाच जाणांक नोकरी मेळपाची. मात प्रकल्पाचें काम मंद गतीन सुरू आशिल्ल्या कारणान प्रकल्प पुराय जातलो तरी केन्ना असो प्रश्न पडटा, अशें मत तुवेंचो पंचवांगडी निलेश कानोळकारान उक्तायलां. प्रकल्प बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. सो जालें कशें की जेन्ना हेजे फावंडेशन स्टोन घातलेलो तेन्ना मोपा एअरपोर्ट आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो फावंडेशन स्टोन आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हातीन जाल्लो.
आनी आतां अशेंय वर्तमानपत्रान आयकोंक येता की आतां ते मोपाचें उजघाटन सुवाळो ह्यो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्रीच्या हातीन जातलो. सो अपेक्षा आसलेली की इलेक्ट्रॉनीक सिटीय तशीच तेंच्याच हातीन जातली बी म्हणून. म्हटल्यार हांगासर येवन जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की आनी इतल्या बेगीन ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी स्टार्ट जातली. प्रश्न इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो फक्त इतलोच येता कारण की आमकां त्या टायमार सांगलेलें की हांगासून प्रायवेट सेक्टरान भरपूर जॉब मेळटले. सो ऑलमोस्ट जाले आतां आमी 5-6 वर्सां जालीं आयकतात हे. 35 वर्साचो भुरगो 40 वर्साचो जालो, 40 वर्साचो 45 पावलो. म्हटल्यार जॉब मात्र अजून कोणाक कितें मेळोंक ना. आनी जेन्ना तुमी अशें हें पळयतात म्हाका दिसना तुमकां कळ्ळां आसतलें की हांगासर अजून कांयच जावंक ना. सो आमी आतां फक्त पळोवपाक गेल्ले की खंय पावला ते, कित्याक ह्यो विशय मातसो आमकां लोकां फुडेंय व्हरोंक जाय की लोकांच्योय खूब अपेक्षा आसलेल्यो की तांकां खूब नोकऱ्यो मेळटल्यो, बऱ्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो. आनी ताका लागून आयज आमी इन्स्पेक्शनाक हांगासर येयल्लेली. अजून मेरेन जे इलेक्ट्रॉनीक सिटी कॉन्सेप्ट ह्यो स्टार्ट करतना जे कितें सरकारान सांगलेलें जे फायदो जातलो तो फायदो सांगलेलो तो प्रत्यक्षान 0 फायदो जाल्लो आसा. तो मागीर तुमी म्हणटात तशें सरकारी जमीन म्हणून ते लोकांच्यो जमनी घेतल्यो तांकांय कसलो फायदो जावंक ना आनी नोकऱ्योच्यो जाल्यार अजिबात ना. सो फायदो असो कोणाक कितें जावंक ना. फक्त जालां कशें की आमचे हांगासर तुया गांवाच्यो जमिनी मात्र आमच्या हातींतल्यो गेल्यो. गोंयांतलो पर्यटन हंगाम सुरू जावन सुमार 2 म्हयने जाले. गोंयची भोंवडी करपाक देश विदेशांतल्यान पर्यटक दाबोळेच्या विमानतळाचेर दाखल जातात. देखून गोंयांत पर्यटकांची गर्दी वाडटा आनी विमानतळाच्या जंक्शनाचेर येरादारी कोयणी जाता. येरादारी कोयणी जाल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडटा. अपघातांचें प्रमाण वाडचें न्हय हे खातीर चिखलेच्या जंक्शनाचेर रंबलर्स घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मेन म्हणजे आता आमचो सिजन स्टार्ट जाता. म्हणजे आमचो हेचो नातलां येतले आतां थोडे न्यू इयर आसता. आमचो आतां ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा. त्या निमित्तान हांगा आयज आमी एक अवेरनस ड्रायव्ह म्हणून आमी म्हणजे चिंतलें सांगपाक की तिचो हो तो जंक्शन जो आसा पळय न्हू फाटल्यान पळयता पण हांगा खंय ना खंय एक वर्किंग आवर जे सकाळचे सकाळी स्कुला वयता भुरगीं मागीर स्कूल सुट्टा आसतना सांजच्या वेळार भरपूर गर्दी आसा. कित्याक खातीर की हांगा ट्रॅफीक जे आहा पळय न्हू ते चारूय वाटेनसून फ्लो चालू आसा की हांगा जंक्शन बी असलें कांय ना म्हणजे अशें सिग्नल बी कांय ना. सो आमी मागता की हांगा रंबलर्स घालपाक जाय की जो हायवे जो फाटल्यान तुमी पळयता हायवे त्या हायवेचेर रंबलर्स आसपाची. तितून कितें जातलें ते गाडयांचे मुवमेंट आसा पळय तो खंय ना खंय तेंची स्पीड जी आहा पळय खंय ना कमी येतली आनी जी पणजेसून जे वास्को वयता गाडयो पळय तांकां खंय ना खंय धोका आसपा जायना म्हणून. ते आतां सिजन स्टार्ट जाला ट्युरिस्टाचो आनी ट्युरिस्ट व्हेहिकल आतां इतले वाडलेले आसा की सामके बंपर टू बंपर चालू आसता. आतां सांगपाक म्हटल्यार हांगासर हो चिखलेचो जंक्शन जो आसा तो एक डेंजर स्पॉट जावपाक आसा. डेंजर स्पॉट म्हटल्यार कित्याक आतां पणजेच्यान जावं कुट्टाळेच्यान जेन्ना हेडींग टुवर्ड्स वास्को करता तेन्ना स्ट्रेट रोडाक येता जेन्ना ते स्पिडीन आसता आनी एअरपोर्टा वयल्यान जे गाडयो जो ट्युरिस्ट व्हेहिकल जे येता ते डायरेक्ट येता. मोर चान्सीस आसा की थंयसर एक्सिडंट जावपाचे कित्याक क्रॉस एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. हालींच तुमी एक वेर्णा हांगासर एक एक्सिडंट एक घडलेलो आसा कदंबा आनी ट्रकाचो. तितून तुमी जाणा की कशें थंयसर जंक्शन आसा सेम सर्कल हांगासरलेंच कंडिशन थंयूय आसा सर्कल आसा आनी कदंबा ती विलेजींतल्यान येताली तेन्ना ट्रक हायवेचेर कितें तरी आसलो तो. सो एक्सिडंट जालो थंयसर. सो हांगासर वाट पळोवं नाका. हांगासरूय खूब डेंजर अशेच ट्रक आसता अशेच टॅक्सी आसता अशेच बायकर्स आसता. आनी मेन म्हटल्यार आमचे जे टॅक्सीकार जे भाव आसा तांकां हांव मातशी विनवणी करता सामकी काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता तुमी जेन्ना गाडयो चलयता तुमी जेन्ना तुमच्या ट्युरिस्टाक जेन्ना हाडपाक वयता तेन्ना तुमी मातशे कंट्रोलान चलोवचे स्लो चलोवच्यो जेणे करून कोणाचे जीव वयचो न्हू. कित्याक गोंयान अशे एक्सिडंट अशे वाडल्या की ते नंबर कावंट करपाक जायना. जे नोट जाता ते आसा परत नोट जायना ते कितलेशेच आसतले. सो हांव ट्रॅफिक सेल किंवा आमचो रोड PWD रोड जे आसा तांकां हांव कळकळून सामकी रिक्वेस्ट करता की हांगा एक रंबलर्स घालचे.
रेशन धारकां खातीर एक बरी खबर. फुकट रेशन मेळोवप्यां खातीर सरकारान नवो कायदो जारी केला. आधारा वरवीं रेशनाचो लाव घेवंक मेळटा आनी देशांत खंयच्याय सुवातेर रेशन मेळूंक शकतले अशें देशभरांत आधार जारी करपी संस्थेन सांगलां. आतां फुकट रेशन मेळोवप्यां खातीर UIDAIन एक व्हड अपडेट दिल्या. पूण आधार कार्ड अपडेट जाले उपरांतूच ही सुविधा घेवंक शकता. APL ग्राहकांक 21 किलो गंव आनी 14 किलो तांदूळ दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. जाल्यार साधारण रेशन कार्ड धारकांक फक्त 2 किलो गंव आनी 3 किलो तांदूळ मेळटले. पूण हे खेपे कार्ड धारकांक गंवा खातीर 1 किलो फाटल्यान 2 रुपया आनी तांदळा खातीर 3 रुपया खर्च करचे पडटले. गृह आधार येवजणे खातीर फाटल्या 10 वर्सांत वट्ट 1,93,763 अर्ज केल्ले. तातूंतल्यान 1,67,320 अर्जांक व्हेरिफिकेशना उपरांत मान्यताय मेळ्ळी. एकूण 1.5 लाखा परस चड बायलांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटा. बायलां आनी बाल कल्याण संचालनालयान चालीक लायिल्ली ही राज्यांतली एक म्हत्वाची येवजण जावन आसा. बायलांनी आपल्या खर्चा खातीर दुसऱ्यांचेर आदारून रावचें न्हय, तांकांय स्वाभिमानान आपले पोट भरपाक मेळचें ह्या हेतान राज्य सरकारान 2012 वर्सा गृह आधार येवजण चालीक लायली. म्हयन्याक 1,500 रुपया सरकारा कडल्यान ह्या बायलांच्या बँक खात्यांत वतात. उत्तरेकडल्यान येवपी शिंयाच्या वाऱ्याचो वेग वाडिल्ल्यान राज्यांतल्या तापमानात घट जावन शिंयात वाड जाल्या. सोमारा पणजेंत उण्यात उणें तापमान ते 17.9 जाल्यार चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. हे तापमान ह्या वर्साचें सगळ्यांत कमी तापमान आसा. मजगतीं शारां परस 70 दार बांदोडा काणकोण ह्या तालुक्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी चड प्रमाणांत झाडां आशिल्ल्या कारणान थंय चड प्रमाणांत शीं पडटा. शिंयाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकांनी स्वेटर तशेंच घरा कडेन मोकळे सुवातेर शेकोटी पेटोवन बसपाक सुरवात केल्ले दिश्टी पडटा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.